आणि हो इज मोस्ट फंक्शनल आसा, ताका लागून त्या डॉका पडल्यान लॉस काय ना, उलट आसा जाल्यार फायदो आसा, तो दवरून फायदो आसा, तो काडप जाल्यार ते लॉस आसा ना. आपण कोर्टाची ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर पास करता ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट्स, whether the technical reports which has gone as a material of before the court to decide or pass an order are the this proper reports or not, that is to be scrutinized. आमचं वर्कमॅन आसा त्यांच्यानी सांगला हो डॉग जो आसा न्ही 4.5 कोटींक गेल्लो आसा. आमी सांगले 7 कोटीचे आमी दिता. एमपीटीचे कितें स्टेप, 7 कोटीची पार्टी आमच्या कडेन येयल्ली आसा. 7 कोटी तो घेवपाक तुमकां कितें लॉस आसा, जो कोणी घेतला न्ही ताका आमी फायदो करून दिता. तेणी 4.5 कोटींक घेतला न्ही ताका आमी 1 कोटी आनीक जास्त दिता. आणि उरलेले जे आसा न्ही ते आमकां मेळटा, ते आमकां तेंचे तुमी घेवपाक आमकां परमिशन दिया म्हणून. आमी सांगलें आमचे कडेन कितलेशे नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर इन दीस बिझनेस दे अप्रोच अस. आमी सांगलें येस वी वूड लायक टू दीस रन दीस. काय आतां हेच जर आमकां समज सांगलेलें की स्क्रॅप तुमी विचा, आमी स्क्रॅप कितलोसोच फायदो करून दिवपाचे, ते करूंक ना. एमपीटीन आमकां केन्ना सांगूंक ना चलो वचूया आमी पोलीस स्टेशन वचूया, आमी जॉयंटली आमी कंप्लेन करूया, FIR लॉज करूया म्हणून. आम्ही चेअरमॅना कडेन मिटींग मागलेली, पण डेप्युटी चेअरमॅन आमकां मेळ्ळो. आमचे इश्यू डिस्कस जाले. जेन्ना तो डॉग काडपाक जाय म्हणलेलो, आमचो एक इश्यू आसलेलो कित्याक आमचे कडेन एक कंपनी आहा जी कंपनी घेवपाक रेडी आहा, पार्टी आहा. आमी म्हणलें आमी तेजो प्रपोजल घायलो तेजे कडेन. एक पार्टी आहा ते तो म्हणलो आपूण न्यू टेंडर घालतलो. केन्ना म्हणलेलो आपूण टेंडर घालतलो तेन्ना तुमी त्या पार्टीक तुमी आपोवपाचो. आणि तेणे आमचे कडेन मागला कितें, आमी तेगे डिमांड घायलो बाबा न्यू कंपनी येतली, टेंडर येतलो, न्यू कंपनी तुमी दुसऱ्यांक दितले तेन्ना आमचें कितें, आमचें फ्युचर कितें. तेन्ना तेणें सांगला सगळ्या वर्करांची आपल्याक लिस्ट दी, सगळ्या वर्करांची लिस्ट दी, ट्रेड कितें आहा, वर्सां कितें आनी हें कितें. आपूण जे कोण न्यू कंपनी घेवंक येतलो तेन्ना आपूण ह्या एक डिमांड घालतलो, प्रपोजल घालतलो बाबा ह्या भुरग्यांक कामाक दवरपाचें.